मातशी फ्लक्च्युएट खूप जाता. म्हापशाच्या लायटीच्या डिपार्टमेंटा कडेन विनंती आसा की जाता तितले बेगीन मार्केटा पुरती तरी एक खंय तरी कंटिन्युअस लायट आसूंक जाय, कारण नाल्यार वेव्हार करपाक जावचो ना बाजारात. आनी फुडें वचून हांव बाब निलेश काब्राल जे आमचे माननीय पावर मिनिस्टर आसा तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की मार्केटान पयलीं अंडरग्रावंड केबलींग करचें. अख्ख्या म्हापशाचें अंडरग्रावंड केबलींग करतले जाल्यार आनीक 1.5-2 वर्सां वयतलीं. मार्केटांतले जर अंडरग्रावंड केबलींग करपाक घेतले जाल्यार एक खंय तरी 3-4 म्हयन्या भितून दिसून येतले. हांव रिक्वेस्ट करता ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान की आमच्या मर्चंट एसोसिएशनाच्या रिक्वेस्टाच्या मुळे तरी एक जाता तितले बेगीन मार्केटांतले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स आसा ते अंडरग्रावंड करून दिवचे आमकां. तितून आमकां शॉपकिपरांक खूब रिलीफ मेळटा. सो ते फाटली हिस्ट्री इतिहास लक्षांत दवरून आमकां मार्केटांतली जी वायरीची खूब पोरणी आसल्या कारणान 50-60 वर्सांची वायरींग आसा थंयसर, आनी ती सगळी सामकी सुकोवन करपालेल्यो आसात. त्यो सगळ्यो गजाली वचूंक जाय आनी नवीन वायरींग स्ट्रक्चर जावंक जाय, वायरींग प्लॅन आसूंक जाय. आनी जेन्ना बाजारांतल्यान लायटीच्या डिपार्टमेंटाक कांय न्ही म्हणल्यार म्हयन्याक 10 ते 15 लाख रुपयाचो रेवेन्यू आसा, तितून मार्केटाक जाता इतले बेगीन प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी दिवन अंडरग्रावंड केबलींग करपाची गरज आसा. पावर लायन जे सगळे आसा पळय हांगा सिटी एरियान, दे वर ऑल सपोज टू पुट इट अंडरग्रावंड. आतां हे अंडरग्रावंड करता करता म्हणून तांचो पयलो टर्म काबार जावन आतां दुसरो टर्मूय येयलेलो आसा, पण तरी पूण तुमी पळयता आजून 1% ऑल्सो प्रोग्रेस हेंचो जावना टू एन्श्योर दोज वायर्स देर इज बीन डिगींग हॅपनिंग अंडरग्रावंड आनी हे वायरी सकयल घालपा खातीर. फूल म्हापशा एरियान सुद्दां तुमी पळयता सगळी कडेन वायर आजुनूय बाजारांत तशीच आसा, आजुनूय सिटीन सगळी कडेन वायर तशेंच आसा. एन्ड दे ऑलरेडी बीन मेनी इन्सिडंट इन द सिटी वेर हे वायरींग खातीर उजो लागलो, लोकांची शॉपां जळून गेल्लेली आहा, लोकांचे बिझनस सामके बरबाद जाल्लेले आहा. तर पूण हे सांगून हांकां आनी हेंची आश्वासनां आयकून आतां आमी सुद्दां लोकूच थकलेले आसा. आनी म्हाका खबर ना हे केन्ना करतले. हेंची फक्त आश्वासनांच आयकत रावपाचें काय हेंच्या प्रत्यक्ष जिवनान कितें घडटलें काय ना हेजी म्हाका तर दिसना हें सरकार कितें घडून हाडटलें. बिकॉज रायट फ्रॉम अ टायम दीस सरकार हॅज कम इन टू एक्झिस्टन्स दे हॅव ओनली गिवन पीपल एश्युरन्सीस, अँड अपार्ट फ्रॉम एश्युरन्सीस पीपल हॅव गॉट नथींग इन देयर लायफ, अँड दॅट इज वाय पीपल आर सफरींग.